माध्यमिक शाळांनी एक विषय विदेशी भास घेऊन शिकपी विद्यार्थ्यांक नव्या शिक्षण धोरणात नवेक विदेशी भास घेवपाक अडचण येताली। नव्या शिक्षण धोरणात विदेशी भास घेवपाचो पर्याय नाशिल्लो। गोवा बोर्डान गोयच्या शाळांनी 9वेक तिसरी भास विदेशी भास घेवपाक मेकळीक दिला। शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काढला। शिक्षणीक वर्स 2024-25 सावन 9वेच्या भुरग्यांक नवे शिक्षण धोरण लागू। 8वे मेरेन एक विदेशी भास विषय घेवपी भुरग्यांक NEP खाला थाकाय। NEPत 9वेक विदेशी भासो घेवपाक पर्याय नाशिल्लो। R1 खाला पहिली भास इंग्लिश घेवपाक सक्ती। R2 खाला कोंकणी, मराठी आणि हिंदीचो पर्याय आसा। तिनातली खंयची एक भास घेवपाक मेळटा। R3 खाला विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक दिला। R3 खाला जाय जाल्यार R2 दिल्लो एक भारतीय भास घेवपाक मेकळीक। शिक्षण खात्यान तशें सर्क्युलर काडून कळवणी दिला। गोवा बोर्डाची मान्यताय आशिल्लेच विदेशी भासो घेवपाक मेकळीक। तातूंत फ्रेंच, पोर्तुगेज, जर्मन, अरबी ह्यो भासो घेवपाक मेळटल्यो। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आणि ओमकार फळारी।